भाग्योंत आंतोनीक मागणी. भाग्योंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केल्ली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागतां. नोमान तुका भाग्योंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरां, नोमान तुका देव मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दुर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ, बोर म्हजें मोन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज देव मोगान आनी देवाचें उतर सोर भोंवती म्हज्या कुन्यांनी पुरगोटूंक म्हाका शिकय. भाग्योन तांतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल आनी पळय म्हजे दोळडीर आनी उपद्रे, उस्के आनी कोंती, भिरांत आनी आकांत. तुजे विंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय ते माग. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजी रोडकून घेतां आनी म्हजें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करतां आनी तुजे वेंगेंत आयलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. ओचुऱ्यांच्या बागयोंत हातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण सदांच पावूंक तूं राजी. तो तुजे पदवीदार मोजोतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाळाय, तोंडाय आनी शांताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय आनी कालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतराकाल चलून. आमच्या पाप सायबाक, बिस्म सायबाक आनी सगळ्या बिस्मांक आनी दिव म्हणयाऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवंडी जावं आनी ताच्या हातान घाल्ल्या हिंडांक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलूंक तांकां मोजूत कर. आमेन. आमेन. Sorvespora ekleas teva, sasna no mantuka. Sorvespora ekleas teva, sasna no mantuka. Tu porto, tu podvetar, tu simuima, sobra quanta, tu porto. Tratmiacie nawi. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवेही आसूं. तुमची सोवे आसू. प्रितीच्यानो, भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितांत आसलेल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या आनी फॉलांचेर नियाळ कोत्ता. आयचो विशय जावन आसा मोयपास, पवित्र आत्म्याचे फळ. आमच्या लागशिल्ल्या आनी मोगाच्या सोवें मोयपास दाखोवंक भोव सोंपें, पूण जाणीं आमकां दुखयल्यांत वो जांचो आमकां राग येता तांचे सोवें मोयपास दाखोवंक बारी कोटीन. जशें बऱ्या आनी वायटा सोवें देव एकेच तरेन वत आनी पावस घालता, तशेंच आमचो मोयपास आमी सगल्या सोवें एकेच तरेन दाखोवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागतना आयचे त्रेजेन भेटयतात जॉन आनी एंजलिना मेस्करेनस. तांच्या इंतेसांवा खातीर मागतना तांचे सोवें मोयपास हे पवित्र आत्म्याचे देणे पूर्णपणी रोचून येवंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया.
फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यून सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूट कोर, सोमिया काकलूट कोर, Krista काकलूट कोर, Krista काकलूट कोर, सोमिया काकलूट, सोमिया काकलूट कोर, सोमिया काकलूट कोर. ह्या वेळार आमी आमची इंतेसवां देवा मुखार घालुया. केरीत भाशेन मागुया आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या शेजार इश्टा मित्रा पासत, जी कोण पिडयेंत आसात जावं घरांनी हॉस्पिटलांनी कोश्टोतात तांचो आमी उगडास करुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, तूं भावार्थ्याचो उजवाड आनी ओतम्याचो घोवडी तुज्या शेडयांक उतरान चोरूंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवंत आंतुनीक पवित सोबेक तुवें दिलोय. ताचे विणवणे ताणें उतरान शिकयलोलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलोली ती सुर्गीची वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. तोबिताच्या पुस्तका वयलें वाचप. त्या दिसांनी आना बसून आपल्या पुताची वाट पळयताली. कोण एकलो येता तो आपलो पूत म्हूण तिका रोखडीच खात्री जाली आनी तिणें बापायक म्हणलें, पळय तुजो पूत येता. आनी ताजो सांगाती ताज्या बरोबर आसा. बापायशीन पावच्या आदीं राफायलान तोबियासाक म्हणलें, तुज्या बापायचे दोळे उक्ते जातले म्हूण हांव तुका खात्री दितां. हे मासलेचें पींत तुज्या बापायच्या दोळ्यांक तुवें लावंक जाय. ह्या वखदान ताजे दोळे सणसणटलेत, पूण तें ताच्या दोळ्यांतलीं धवीं फुलां काडून उडयतलें. आनी तुज्या बापायक नव्यान नदर येतली आनी तो पळयतलो. आवयन धांवून आयली, आपल्या पुताच्या गोमट्याक वेंग मारून तिणें म्हणलें, म्हज्या पुता, आतां म्हज्यान मरूंक येता, कित्याक हांवें तुका पळयलो. आनी ती रडली. तोबीत उबो जालो आनी आंगणांतल्यान दाराशीन येवंक लागलो, पूण ताजे पांय लागोनासले. तोबियास ताजेशी आयलो. ताज्या हातांत मासलेचें पीत आसलें. बापायच्या दोळ्यांचेर फूंक मारून ताणें म्हणलें, भिवूं नाका. हें म्हणून
ताणें ताका वखद लायलें. थोडो वेळ तें तशेंच दवरलें आनी मागीर दोनी हातांनी ताच्या दोळ्यांतली साय ओडून काडली. तेन्ना बापूय ताच्या गोमट्याक वेंग मारून रडलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या पुता, तूं म्हज्या दोळ्यांची बावली, तुका हांवें देखलो. आनी उपरांत ताणें म्हणलें, देवाक वाखाणणी, ताच्या थोर नांवाक वाखाणणी, सगळ्या ताच्या पवित्र दुतांक वाखाणणी, ताच्या थोर नांवाक वाखाणणी, सासणाच्या सासणांक वाखाणणी. ताणें म्हाका कश्टायलो, पूण आतां म्हजे चुचुरे केले आनी तोबियास म्हज्या पुताक हांव पळयतां. देवाचें उतर हें. देवाची बुरकार. आमचो जबाब. ओतम्या म्हज्या सुरेस्पराची स्तुती कर. म्हणुया, ओतम्या म्हज्या सुरेस्पराची स्तुती कर. ओतम्या म्हज्या सुरेस्पराची स्तुती कर. जीव आससर सुरेस्पराची वाखाणणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेन म्हज्या देवाक गितां गायतलो. सबाब. ओतम्या म्हज्या सुरेस्पराची स्तुती कर. सुरेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमाळो भोगतोल्या खातीर तो नीत करता. भुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांकल्यो सुरेस्पर तोडून उडयता. सबाब. ओतम्या म्हज्या सुरेस्पराची स्तुती कर. सुरेस्पर कुड्ड्यांचे दोळे उकोडटा. बागोलोल्यांक नीट उबी करता. सुरेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. सबाब. ओतम्या म्हज्या सुरेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशांची सुरेस्पर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेन तुजो देव, तोच सुरेस्पर राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. जबाब. ओतम्या म्हज्या सुरेस्पराची स्तुती कर. उद्गार. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Moima tuka sobia. देव मंदिरांत शिकयतना जेजून उलोवन म्हणलें, क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें धर्मशास्त्री म्हणटात तें कितें? तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा, म्हज्या सोम्यांत सर्वेस्पराचें उतर हें, म्हज्या उजव्या हाताक वोस, तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तोडा घालतां. म्हणटूच दावीद ताका आपलो सोमी म्हणटा. तशें जाल्यार तो ताचो पूत कसो जाता? आनी लोकांचो गूढ जोमो कशे मनान ताका खान दितालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Krista. मोगाच्यानो सांतातुनीच्या त्रेजेनाक ही वांटो घेतना खरीत भाशेन आनी एकदां आमकां संदी मेळ्ळेली आसा पवित्र आत्म्याच्या फळाचेर नियाळ करून. आनी आयचो विशय खरीत भाशेन मोयपास ह्या पवित्र आत्म्याच्या फळाचेर नियाळ करूंक
आनी तें आमच्या जिवितान कशे भाशेन जियोंक जाता तें पळोवन घेवंक आमकां उलो मारता. मोयपास, मोग, मोयपास हें जायते फावटी आमी कांतारान आयकलां. मोग मोयपासान दाखयतात जाल्यार मोयपास मोगान उगडावप जाता. ती एकामेकांताय भाव भयण कशी तिंगा पडटाय ती. कित्याक मोयपास दाखयतलो जाल्यार मोग आसोंकूच जाय. मोयपास कितें काय? मोयपास हें उतर ग्रीक भाशेन क्रेस्तेथोस म्हणल्यार युजफूल ओ टेंडर कंपॅशन. हुस्को दाखोव. कसलो हुस्को? दुसऱ्याचे गरजांक हुस्को. आनी हो हुस्को कशे भाशेन उत्पन्न जाता? देवान म्हजे थंय हुस्को दाखयला. हांव फावो नासतना हो देवान म्हजे थंय हुस्को दाखयला. तोच हुस्को हांव दुसऱ्या थंय दाखयतां. दुसऱ्याचे गरजांक पावता. एके भाशेन म्हाकाच म्हज्योच गरजो फाटीं दवरून दुसऱ्या थंय हांव पयलो पावतां आदार दिवंक. मोयपास म्हत्वाचो गूण मनशाक मनीसपण दाखोवंक. कित्याक हांगासर मनीस आपलो मोग दाखयता. पयले सुवातेर पेल्याक आनी दुसरे सुवातेर पर्यावरणाक. आनी देवूच मोयपासान जिवंक आमकां उलो मारता. भाग्यून पावलो एफेसकारांक बरोवन 4थ्या आवेसवरान 32वे बोडीन सांगता एकामेका थंय दोयाळ मोवाळ जायात. आनी कित्याक देवूच पयलो मोयपाशी देव. आनी त्याच पासत आमी ताची भुरगीं, आमी ताचे सारक्याची म्हूण दाखोवंक आमी मोयपाशी जावची गरज. एके भाशेन देवान आमकां फावो नासतना आपलो मोयपास दाखयला, मोग दाखयला. तोच मोग आमी दुसऱ्या थंय दाखोवंक हो उलो. आनी त्याच पासत पवित्र आत्मो हें आमकां फळ दिता जिवितांत आमच्या जियोंक. कित्याक हें फळ मोयपासान आमी जियेतात तेन्ना आमी पयले सुवातेर दाखयतात वय खऱ्यांनीच आमी मनीसपण आसा आमकां. आनी दुसरे सुवातेर आमी देवाची भुरगीं, देवा सारक्याची म्हणून. हेच नोदरेन जोरी तर आमी आयच्या वाचपाचेर नदर मारीत होच संदेश आमकां मेळटलो. पयलें वाचप, तोबिताचें वाचप. हांगासर आमी म्हणोंक शकता तें सगळें दिनवासनेचें वाचप कशें म्हणून. कित्याक अन्ना देवाक दिनवासता. आवय जायत्या तेंपान तिणें आपल्या पुताक तोबियासाक पडयलो. तोबियास दिनवासता देवाक. आपल्या बापायक तोबिताक ताणें पेकयलो म्हणून दीस ताची परतून आयली. आनी साराय बी थंयसर कुशाल आसा, दिनवासता. कित्याक ताच्या जिवितांत, ताच्या लोकनीक जिवितांत ताका येस मेळो नासलो. तें आयज देवाचेच कृपेन, देवाचेच खाफलुटीन सगळें बरें जालां. ह्या कुटुंबाचेर जायतो आखान दूख आयिल्लें पिडेक लागून, पोस्टांक लागून. पूण आयज तांच्या जिवितांत कुशालकाय आसा. कित्याक ही कुशालकाय आयली काय? कित्याक फकत देवाच्या मोयपासाक लागून. आनी हो मोयपास देव दाखयता महादोरदूत राफायला उद्देशी. राफायल पेकोणेचो देवदूत. राफायल तें नुस्त्याचें पीठ घेवन तोबिताच्या दोळ्यांक लायता. दोळ्यांक ताची दिश्ट येता. आयिल्लो आखांत कोस्ट ह्या गोराब्याचेर देव मोयपासान राफायला उद्देशी ह्या कुटुंबान कुशालकाय हाडटा. आनी त्याच पासत हो कुटुंब कुशाल देवाक दिनवासता. देवाचो मोयपास आमकां पयल्या वाचपान दिश्टी पडटा जाल्यार शुभ वर्तमानांतूय जेजू आमकां सगळ्यांक नुयस तांकां धर्मशास्त्रांक पूण सगळ्यांक आमचें मन खेरीत भाशेन उजवाडावंक सोदता. ताचीच अस्मिताय ओळखून धर्मशास्त्री समजताले आनी जुद्यो समजताले आमकां सोडवणदार येवचो आसा. तो सोडवणदार येतलो तो राजकीय रायपण चलयतलो. इतलेंच. आनी ह्याच पासत ते ताका म्हणटाले दाविदाचो पूत. कित्याक दाविदाचो पूत जाता तो राजा जाता आनी राजकीय रायपण चलयता. पूण आयज तो कितें भाशेन हे प्रश्न घालता स्तोत्रांतल्यो वडी उपयोग करून. कित्याक स्तोत्र आमी म्हणटात दाविदाची गितां ती. दावीद आमी जोरी तर म्हणटात दाविदाचो पूत, क्रिस्त दाविदाचो पूत जाल्यार दाविदूच म्हणटा
ताका सोमी म्हणटात जाल्यार तो क्रिस्त दाविदाचो पूत कसो जावंक शकता न्हूच तो राजा पूण ताचे ओदीक तो न्हूच तो राजकी राजा पूण तो एक देव मोयपाशी देव दोयाड देव मोवाड देव आनी हेंच ताणें आपल्या मुणयारपणान दाखयलें कोण बाबडे दुयेंत आयलो तेका कांयच प्रश्न ओ कितें म्हणोन आसतना ताका मोयपास दाखयता पेखोवणी दिता खुंयसरूय जेजून आपल्या मुणयारपणान सोडूंक ना भायर रावंक ना सगल्यांक ताणें वेगळी मोयपासान वेगळी ताच्या आदाराक तो पावलो आनी होच जेजू आयज सांतांतून आमकां एक देख कशी दवरून ताचें जिवीत आमचे मुखार दवरून आमकांय मोयपाशी जिवीत जिवंक उलो मारता जेजून मोयपास दाखयलो आनी आयज तो आमकां उलो मारता जाल्यार हेंच पवित्र आत्म्याचें फळ आमच्या जिवितांत जिवंक उलो मारता जाल्यार हेंच भाग्योवन पावलून तिताक बरोवन म्हणलें आमकां दोयाळपणान बोलेपणान ह्या देवान आमकां सोडयली कित्याक आमच्या कोन्याक लागून न्हय पूण ताच्याच उदारपणान ताचेच मोबाळायेन ताणें आमकां ही सोडवण फावो केली हेंच भाग्योन आंतोनी करता आंतोनी आयज आनी आदी देखून कोणूय जावं तो दुर्बळ जावं पिडेंत आसलो जावं आकांताक सांपडलेलो जावं ताच्या आदाराक पावलो मोयपास दाखयलो आनी अशें म्हणटात हें नवें ताचें मुंगळाराक सुरू जालें हे भाशेन मुंगळाराकूय भाग्योन आंतोनीक पुरलोलो आनी त्या दिसांत न्हय आदी जाताल्यो पूण त्या दिसा मिलाग्र्यो चोऱ्या सुरू जावंक लागली अशीच एक वस्तुरी साबार वर्सां आपणाक भुरग्याचे देणे मागताली आनी भाग्योन आंतोनकूय तिच्या सपनांत आयलो आनी म्हणूंक लागलो तुजे इगोर्जेंत वच इगोर्जेंत वच दोर मुंगळारा इगोर्जेंत वच थंयसर तुजें कुमसार कर मागणें कर आनी 9 मुंगळारा उपरांत तुका देणें फावो जातलें आनी जालें हेंच देवसांव मुंगळाराचें देवसांव भाग्योन आंतोनीचें दुयेंतांत सुरू जालें कित्याक भाग्योन आंतोन मोयपाशी सांत कोणाचेय आदराक तो पावता ह्या दिसांनी मार्चाच्या म्हयन्यान हिंदुस्तान टायम्स हांणी एक मोवाळ घडणी कवरेज केली आमी तांकां ट्रान्सजेंडर वो युनाक्स आमी तांकां इंजडे म्हणटात समाजान मनशान वो हांवें घोडी तांकां भायर आयले जायत आनी ह्या पासून ताळयो मारून गितां गावन फोर्सान पयशे मागतात कित्याक आपल्याच्या पोटान 4 गोटे तरी घालूं शिताचे आनी हे भाशेन ही जोरी तर मनशां मागोन पयशे मागोन पोट भरतात जाल्यार जेन्ना लोक भुकेंत आसलो ते परिस्थितीन ती बाय सोडली आपणाचे चिंती नासतना बाय सोडलीकूय लोकांक जेवण घेवन गेली लोकांक जी कोण भुकेन आसली जांकां जेवण मेळोन नासलें कोवीड परिस्थितीक लागून तांकां जेवण दिवंक लागलें आनी न्हूच तांकां पूण जी कोण मनजाती उपाशी उरली रस्त्याचेर लॉकडावनाक लागून तांचेय ती आदाराक पावली तांकांय जेवण दिवंक लागली तांकां ताळयो मारून आपलें पोट भरताली तीच वेळे आयज आपले हात उक्ते करून उदार जावन दुसऱ्याची गरज जोडकली मोयपास दाखयलो जायते फावटी आमी असल्या मनशांक मनीसपणाचो मान देखून दिनात पूण तांणी मोयपास दाखोवन आमी खरेपणी मनशां देवा सारक्याची देवाची भुरगीं म्हूण दाखयली तर आमी बी जेन्ना मोयपास आमच्या जिवितान आमी जियेतात तेन्ना आमी मनशां म्हूण दाखयतात मनीसपणाचो गूण दाखयतात आनी व्हडा प्रभावान आमी देवाची भुरगीं म्हूण दाखयतात हेंच करून आयज आमकां सगल्यांक उलो शाबासकी जायतीं जाणां हे परिस्थितीन हे पिडेचे परिस्थितीन आसतना दुसऱ्याच्या गरजांक पावले आपले चिंतीन आसतना जावं ते तांकां जेवण दिवन आपलो जीव रिस्कार देखून घालून तांकां हॉस्पिटलांनी पेशंटांक खंय तरी व्हरूंक मोड्याक हात घालूंक ते पुरूंक
आपले चिंती नासतना आयली शाबासकी तांकां. पूण तेच भाशेन निर्दयपण जाय तें चलता, क्रुएल्टी जाय ती चलता. लॉकडावन जालें, पर्यावरण कातून उडयलें, लोकांक बाड्या ओदीक त्रासान घातले. उसली क्रुएल्टी चलता. मोनजातीक बेपर्वा करून तांकां मारून उडयली. सोशल मिडियाचेर देखून जायते फावटी ट्रोलिंग, सायबर बुलिंग हें चड जाता. मनशाक लायक मारूंक सोंपें जावना, पूण डिसलायक मारूंक चड सोंपें. कमेंट्स, क्रिटिक्स घालून मनशाक आमी देंवयतात. क्रुएल्टी वाडत वेता. पूण आमकां देख जाता जायतीं आमचे मदें आमची भाव भयणां आसात जी मोयपास दाखोवन आजून देखून सांगतात, वय मनीसपण आसा, वय आमी देवाच्या सारक्याचे. जर तर भाग्यवंत आंतोनीन तें केलें आनी आजून देखून तो करता, जेजू जो आमकां दर एकल्याक मोयपास दाखयता तो ह्या आल्ताराचेर येतलो. ताचेच लागीं हें पवित्र आत्म्याचें फळ आमच्या जिवितांत जिवंक ताचो आदार आनी कृपा मागूया. हे वेळार आमी आमची मागणी देवा मुखार घालुया. तुमची दुलोबाय सगल्यांक दिश्टी पडून दी. आमच्या आत्मीक वडिलांनी आपले पोरचे भितर मोगाची आनी मोयपासाची फळां रोचून हाडून पुर्ती हातयारां जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोशार बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकलूत कोर, काकलूत कोर. बोलो जोबाब तिडोक पयस कोत्ता, खोस खोस उतरां राग पेरयतात. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी राग पयस दवरून बोलेपणान आनी मोयपासान पोरचेची निगा घेवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकलूत कोर, काकलूत कोर. पोरक्यांक तुमगेर बिराड दिवंक विसरूं नाकात. अशें करून थोड्या जाणांनी नोकलो जावन देवाच्या दुतांक आपल्या घोरांनी घेवन तांचो परामोस केलो. देवाच्या उतराचेर पातयेवन कसलीच अंतर करिनासतना सगल्या सवे मोयपाशी जावंक आमकां जण एकल्याक कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकलूत कोर, काकलूत कोर. मायेस्त उतरा एक मोवाची पोळी कोशी, खावंक सुवादीक आनी कुडीक पौश्टीक. ह्या मिसांत खेरीत भाशेन जॉन आनी एंजलिना मेस्करेनस तशेंच आयच्या दिसा दुसऱ्या 3 मिसांत इंतेसांवां घातल्यांत दावीद आनी एंटनी फेर्नांडीस, आग्नेलो आनी तेसा डिसूजा आनी डोरीन सिमॉयस आनी तांचे कुटुंब हांच्या गोरसां खातीर मागतना तांकां पेल्या सवे मोयपाची कोर आनी भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन सुबाम आशिर्वादान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची
काशी मागणी आहे आमची काकलूत कोर काकलूत कोर दोळ बापा कालती खायन आमी तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हणून मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं Amen. que lo le picosti vauran galta bapa aisha disa amsha kata costi rupan kaloloros boicha folan botta bapa aisha disa आमची कासीन सोरारूपान ओत्मा दुनिया वरदानाचो आवडेताय तूं बेटयलोलो येसाय सदांच तुका भेटेन ओरपिलोले तुजे रोसमी ओस्मा दुनिया वरदानाचो आवडेताय तूं बेटयलोलो येसाय सदांच तुका भेटेन ओरपिलोले तुजी रोशनी म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सोर पदवीदार आनी भोव वर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समोरपून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपोटून तुका उलो मारता आमच्या गोवड्या खाल तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया ओयशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सोरगाडी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंतून तुज्या भोगताच्या मना ही परब समारंभ तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमच्या गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूता आनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती हिंगायता Povit, 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 dolbarazo sorvit portu. Sorgani sonsak bolak tuja voivovan, usorgi tuka soy soy. Sorvis poraci navieta takasoy. Usorgi tuka soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत
आपलेच कुशीन कोस्ट मोरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बासत आनी समेस्त मनशां बासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कुरात. गावन बावर्ताचो गूट परगोटिया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनोरची पोंतपोना वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडबोनारा आमची सोडबोन खो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची किरीत भाशेन मीस भेटयतल्यांची जी कोण आपलो वाडदीस काजराचो दीस समोरमतात, जी कोण पिडेंत आसात, घरांत हॉस्पिटलांनी कोश्टोतात, तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती बागयोन धोर मिळता बागयोन तांतून आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पदवेदार बापा सोडवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेथान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोब्यां आसूं. तुमची सोबीं आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची देवाची शिडी शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुमया तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या काशिवाय म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार
तुझे भोव उमोलीक मांस रगत मोच्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत येल म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिलो कोडसरूंक म्हाका केदीच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थना. स्वर्गीच्या बापा, भाग्योंत आंतोनीक तुजी आनी तुज्या पवित्र सोबेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोसाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोडान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोड पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. या दोमरीरान भक्तीपणान संसार बोल्लो इस्लोक ताका करता नमान. आयच्या दिसा सोडून घेतलो संतोसान सगल्या परतो मान. बागी वचू तुर्नो मोर्याक आसलोलो चूक नासलेले चिनमान सुकेन चियेलो ताचे कुडीन फुकोबेर ओक्युपाचो श्रेशात्मो ताचो. ताच्या उस्पुल्यान सापार पोटपोरचेच्यो कुडी बोली केन बेता तुई पडल्यो. पिडा रोगाचे सोत्ते खालासलेल्यो नव्यान तोड जाल्यो. इसोबा आंगासून करता कांयोना ताच्या मानाक जोयताक शेताणी जोडला. ताचे बागी वत मागण्यान मेळोक आमकां दीर थांबो नासतना. सालामती पदवी आनी मान मेळचो स्वर्गार आसा ताका सोदरीर बसलोलो. पर सोळानाक को संसार चलयता तो तेक सावनूय एकलो. आमेन. भाग्योन तातून आमचे बसोत विनोती कर. जेसू क्रिस्तान पासयना ती आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा सासनाच्या देवा तुवें पादवाच्या भाग्योन तातूनीक कोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांतांक आसल्यांक तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे धान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्योंत आंतोनीचे विणवणेन त्रिएक देवाचो ह्या वेळार आमी आशिर्वाद घेवया.
वचून क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Santa Toni, o सूर्याच्या बोगता, Portugalचो तूं ओनूद व्हरता. तुझ्या ग्रंथार खेळटा बोगता, बालक शिशू रायाचो राजा. तुझ्या ग्रंथार खेळटा बोगता, बालक शिशू